स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी वसावे तुझ्या दास बोधासी बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, सर्वांक मनःपूर्वक अभिवादन। तुम्ही सगळे लोक बहुतेक लोक कारला वचून चार्ज जावन आयल्यान दिसता। गुरु रेंज तूं आशिल तुम्ही। आम्ही हांगा घार बसून गुरु रेंजान तुमची कित्याक म्हळ्यार गुरु रेंज सगळें विश्व भरून आसा त्याने ती आम्ही तांतूंच आशिल्ली। तरी प्रत्यक्ष थंय आसचें थोडें विंगड पडता। तर तांचल्या थावन आमी आतां आमकां हें तेमी आतां दासबोध आमकां न्हू तेंच मेळटा। गुरु रेंजच आमकां मेळटा आनी सर्व श्रोत्याला थावन सुद्दां तेंच आमकां मेळटा। तरी तुमगेले आभार मानचे तितले भाग्यवान आसा ती सगळे जाण वचून आयिल्लीं। सगळ्यांकय वचून मेळ्ळी हें पंता म्हळ्यार कोविडाची भंय गर्दी आसची म्हळ्यार भंय तेमी ती सुमार जाण हें पंता वचनी ती। तर घोमटायेर पार पडलें सगळें ती करून घेतली हागेली कृपा आमी कोण करतली असो। तर आतां आमी हाल्या थावन सुरू करुया। दासबोध हाले जाल्यार मना श्लोक 177 श्लोक असो आजी।
लास्ट टाइम आमगे घेतिलो 176. जगी द्वादशादित्य हे रुद्र 11, असंख्यात संख्या करी कोण शक्रा. जगी देव धुंडाळिता आढळेना, जनी मुख्य तो कोण कैसा कळेना. आता हें आमी पळयल्लें लास्ट टायम. तावळी हे कोटी 33 कोटी देव आसा ती म्हणटा ती, तातूंत कल्लें द्वादश रुद्र, आदित्य द्वादश 12, रुद्र 11, शक्र तरी शक्र म्हळ्यार इंद्र कितली किची. जाल्यार इतलो कोर न्हू तांकां धुंडाळ्ळे एकय समज दिसना वय की न्ही. तरी आतां तांणी हांगा सांगल्या मुख्य देव कोण सोदूं गेल्यार कांय मेळना. तर आमी तो सोदचे खातीर कल करता ती हें आतां मुखाल हांत सांगल्या. आमी मुर्ती पूजा करता ती, विग्रह खंयचे हांत आमी मुर्ती पूजा करता ती, नाजाल्यार कसले पादूक दवरता ती विग्रह म्हणून, आनी त्या पादुकांची पूजा करतात आमी. आनी जाल्यार हांगा समर्थ हांगेले कल्ले म्हणणे आसा. आनी आमगेले हिंदू धर्मांत मुर्ती पूजा एक्सेप्टेड आसा. इत्या म्हळ्यार निर्गुण परमात्मा कोण पळयला आमकां दिसना भासना, तांचे कसलेंय करूंक कळना, आमकां कसलेंय जायना. तेमी ती मागीर करचें कसलें. तरी आमी आमकां एक स्टेपींग स्टोन जाय म्हळ खातीर आमी विग्रह दवरून ताची पूजा करता ती. तांत कल जाता आमकां गोत्त आसा की परमात्मा आमगेले भितर आसा म्हूण, पण तोय आमकां दिसना. म्हणना पडे श्रद्धा रुपाने तो आमी तांतूं ताका आवाहन करतात, येवन बैस देवा ह्या विग्रहांतूं अशी. त्या मुर्ती असल्या त्या मुर्ती छातीर हातून प्राण प्रतिश्ठे मंत्र म्हणटात, आनी तांतूं प्राणा संचार जाता खरेंची. म्हळ्यार गणपती प्राण प्रतिश्ठा केन्ना करतात न्ही, तावळी तांत एक नमने त्या गणपती विग्रहांत भोव आमटे एक तेज येता, तेज येता. आनी कड्डेरी तांची आमी मनपूर्वक पूज करतात, पूज करता ती. आनी मागीर ताजें विसर्जनय करता ती. तर हांगा समर्थ सांगता ती हें जें आसा जाल्यार तांतूंत खरो ही श्रद्धा जी आसा आमी घालता ती श्रद्धा आमकां पावता, आमकां जाय तें दिता. आतां कल्ले मागचें हें आमी ठरोवंका, पण कल्ले मागतात ते आमी दिता ती. आनी कल्ल्याक ताका मुर्तींत हाडून बसोवचें, तर तो आमचे खातीर इतलें करता. तर आमी तांचे खातीर कले करता कौतूक करता म्हूण दिसना म्हणून हाडून बसोवचें. जाल्यार कायम कौतूक त्या विग्रहाचें करता बसूंक साध्य ना. आनी आमकां तो परमेश्वर आमी खंय वता थंय तो आसना म्हणून 10 दिवसां नंतर ताजें विसर्जन करतात. विसर्जन करतात म्हळ्यार कळ्ळें की ताका सांगतात आतां विग्रहांत तूं बसका म्हणना, परत मगेलें तुगेलें खरें घर खंय आसा थंय येवन बैस देवा म्हूण. आनी मागीर ती मृत्तिका वर्त, ती मृत्तिका तांतूं आत्म ना म्हणना पण ती कडेन ताजें विसर्जन करता ती, म्हळ्यार पृथ्वी तत्वान मेळयता ती. जाल्यार हें करतना आतां कोणाक समजा एक फंत अशें जाल्लें की हाडटना तुमकां सांगता हांव, म्हळ्यार अंधश्रद्धा कितलें हें जाता. कसलेय जर तो हो देव खरें म्हळ्यार विग्रह जे आसतात मातीचे आसतात मुर्त्यो, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसाचे आसतात किंवा कसल्याचे, तर ते एक फावट फुट्टू शकतात. तो गुपोवन काचेची कसली मुर्ती आसता हातान धरून खळखन फुट्टा. अयो अशी मनांत येता. आमी एक वडा झाडाची पुजा पयर वट पौर्णिमा जाली, हळद कुंकूम घेवन वडाल्या वचूलेली, हातान थंय चुकून ती थाळी पडली एकलेल्या. ह्यो मग सौभाग्याकले जायना म्हळें अशी भंय दिसता. आनी एक फावट कोइन्सिडंट जाता सुद्दां तशीच. एक फावता आमगेले थंय वाडींत एक घरा गणपती आमगेले कॉमन आशिल्लो, आनी मागीर एक हाजेर कसले हातगाडीचेर सगळे मुर्त्यो दवरून विसर्जना भरतालीं. तरी एक कडची मुर्ती याना कल्ल्याक हाडना ती म्हूण कोणकी पळोवच्या वचूले. वेळेर हाडून दवरतात न्हय, पळयल्यार ताका उबार वचूल्यार त्या मुर्ती गले अशी गजानन त्या आनंद म्हळ्यार मुखच हातांत आयली सुट्टून. तावळे तो मन अशें थरथरत उबरलेलो कसली जातलें आमी अशें कळ्ळें. आनी ती हाडली कडेर मुर्ती चिकटयली लायली हाडली. आतां तांतूं विसर्जन केल्लेलें म्हळ्यार तांतूं श्रद्धा आमच्यान परत आयल्या. तावळे आमी भिवूनय न्हय, जाल्यार तर एक नमने भंय दिसलें. आनी जाल्लें अशी की त्या वरस त्या घरचो कर्ता पुरुशू तो सीख आशिल्लो आसतलो, तो गेल्लो बावडो.
तांकां कल दिसलें ताचो संबंध हाल्लें जोडलो जाल्यार हातल्यान जोडची ना. तागल केन्ना आयुश्य करचो जाता त्या वेळार तो वता. हें एक मनांत हाडका कळ्ळें. मागीर खरो देव जो आसता हांगा समर्थ सांगता ती तुटेना फुटेना कदा देवराण चळेना ढळेना कदा दैन्यवाण कळेना कळेना कदा लोचनासी वसेना दिसेना जनी मी पणासी. जय जय रघुवीर समर्थ. तर आपण जावन फुटलो, आपण जावन कले केले, पण आमकां आदर असो तरी तो आमगेल आदर आनी आमगेल प्रीती देवा बद्दलची केन्नाय फुकट वचना. ती प्रीती हो भाव आसा आनी भाव कायम व्हरता. त्यांनी ती हो जो खरो देव आसा न्ही तो म्हळ्यार आमगेल श्रद्धा, आमगेल परमात्मा, आमगेल आत्मतत्व तें आमगेले सगळे तना मनाक बुद्धीक मना हाका सगळ्याक मेंदूक सगळ्याक चेतना तें दिता. ती मूळ माया, मूळ माया. आनी ताजी ती आयल्या खंय सगळे गुण घेवन परब्रह्मांतान आयल्या ती मूळ माया. आनी ती सगळी विश्व चलयता. हे ब्रह्मा विष्णू महेश हांगा तिनी जन्माक घाल्या. तर ही जर जाणीव आसली तर ती मूळ माय खंय एकदम ना जायना. अगदी फायनल हाजे वेळार ती मूळ माया आमकां घेवन ती ब्रह्मांत विलीन जावची आसा. तरी असल्या वेळार आमी मायूस जावची ना, आमी हें जावचें ना. तुटेना फुटेना कदा देवराणा वायट लेखून घेवं नाका. ती खंयचोय देव केन्नाय खरो देव तो थुंटना, तो फुट्टना, तो चळना म्हळ्यार आपोआप हें जायना, ढळना. तो केन्नाय दैन्यवाण जायना. दैन्यवाण कसले जातलो देव आसता तो. आनी जाल्यार तो कळेना कळेना कदा लोचनासी. आमगेल्या ह्या दोळ्यान जो आमकां दिसता तो विग्रह आसा न्ही तो विग्रह म्हळ्यार देव न्हय. तर तांतूं भितर आशिल्लें ताचें देवत्व जें आसा तो देव आसा, तो देव आसा. आनी त्या देवत्वा बद्दल आमकां मस्त अभिमान आसता. म्हळ्यार दुसरें कोणें कल तुमी मुर्ती पूजा करता ती म्हण फुट्टोवचे आयल्यार तांकां फुट्टोवच्या दिवचें ना, फुट्टोवच्या दिवचें ना. हांगा एक तूं कसली तुमगेलें हें स्वामी विवेकानंदान कोण कितें सांगलें कसले तुमी मुर्ती पूजा करता ती अशी तशी एक रायान तावळी तांणी कल म्हळें की तागेले बापसूगल फोटो थंय लायन खे व्हड श्रीमंत मनुश्य विजृंभणार हार बीर घालून दवरलो. तो चिके तोगू काडटात आमी पळोवचें आसा म्हूण सांगलें. जाय दम तो काडलो. विवेकानंदा बद्दल सुद्दां त्या रायाक आदर आशिल्लो. तोगू काडलो आनी राय अशी की धनीक मनुश्य आशिल्लो ताणें तो काडलो. तर आतां सांगलें सगळे जाण तो तोगू उडयात आनी ताजेर सगळे जाण थुंकात म्हूण सांगलें. अयो अशी कशें तूं सांगता, तूं इतलो व्हड योगी जावन असले दुसऱ्यांक इन्स्ट्रक्शन दितले आमी. तावळी ताणें म्हळें विवेकानंदानी आमी मुर्ती पूजा करता ती तांतूं कल्ले दवरल्या म्हूण तूं म्हणटा न्ही तशी हेवे ही एक मुर्तीच आसा. हेवे एक फोट आसा, कागद आसा, पेंट आसा तांतूं, काच आसा, फ्रेम आसा, बाकी कसलें आसा तांतूं. तावळ ताणें सांगलें हांतूं हो म्हगेलो बापूस म्हळ्यार श्रद्धा आनी भाव आसा. त्या भावान हांव म्हगेलो बापूस पुजता. तर ताणें सांगलें तशीच आमी मुर्ती पूजा करतात म्हळ्यार त्या भावान आमी आमगेल्या देवाक आमी पुजतात. तांत आमगेली श्रद्धा आसा, तो भाव आसा. तेमी ती दुसऱ्यांक ताजो भंग करचे आमी दिवची ना. ती पण आमगेली श्रद्धा अंधश्रद्धा ना, अंधश्रद्धा ना. आमकां समगत आसा की ही मातीची मूर्ती आसा किंवा हाजे भांगरा मूर्ती आसा, चांदीची मूर्ती आसा जाल्यार तांतूं आशिल्ल्या त्या विग्रहांत आशिल्लें देवत्व आसा न्ही तें खरेंच. आनी तें आमीच तांतूं दवरलें आनी ताजें कवतूक करता म्हूण. जशी तूं फोटो गोमटेकून लावन ताजी पूजा करतकी तो भाव तुगेल्या मनांत आसा न्हय, तो भाव उमटून तुवें ती फोटो दवरला तो आनी ताजी तूं नित्य पूजा करता आयला. तशीच आमी ह्या मुर्तीची पूजा करता ती. आनी बाकी धर्माचे आमी मुर्ती पूजा करनात बा म्हणटले तांगेले जे धर्म प्रचारक आसा ती तांणी देह दवरना पळय तांगेल्योच मूर्ती करच्या लागली, तांगेले थडगी पुजच्या लागली. गौतम बुद्धाल सुद्दां तांणी तरी सांगिल्लें सगळें देव एक शांती हें मुर्ती पूजा थंय मान्य नाशिल्ली जाल्यार त्या गौतम बुद्धागेलीच मूर्ती करून लोक पुजतात येता. पण मागीर तांणी सांगिल्लें तो भाव म्हत्वाचो. आनी आमकां मूर्ती कल खातीर लागता एक कल्लेपणी स्टेपिंग स्टोन्स म्हळ्यार आमकां सगुणाचेर पांय दवरून चोड न्हू
आमकां निर्गुण आल्या ते पावचे म्हळ खातीर आमगे श्रद्ध जागृत दवरचे खातीर आमी ती मदें मदें काण न्हू त्या श्रद्धेने ताजें पूजन करता ती कलें म्हळ्यार अनुसंधान वरका म्हण अनुसंधान म्हळ्यार कलें लक्ष उरका म्हण लक्ष उरका म्हण तरी तशी हें आतां आमी पळयतात महत्वाची मुर्ती पुजा जाता म्हळ्यार देवी पुजा नवरात्रींतून आनी गणपती पुजा तर त्या गणपती सार्वजनीक गणपतीची इतले स्तोम माजयता ती की ते गणपती मूर्ती कितले उंच तो अमूक कडचो गणपती श्रीमंत खंय आणि अमूक कडचो गणपती गरीब अरे कोण कशी म्हणू शकता म्हळ्यार हें कल्ल हें सगळें कल्मीत जाल्यां हां वसेना दिसेना वसेना म्हळ्यार तुमगेल हृदयांतू तो गणपती नाची इन सच केसीस हृदयान गणपती तत्व ना म्हळ्यार तुमी जाणीव अज्ञानी आसत तुमी जाणीवच ना ज्ञान ना हां ही ज्ञाना देवत न्हय ती देवत तुमगेल भितर वसेना त्यामुळे दिसेना जनी मी पण आसू फक्त हांव हांव म्हणलें हांव प्रमुख हांव सगळ्यान श्रीमंत इतले डोनेशन आयलें इतलें भांगार घाल्लें इतली गोमटी मूर्ती केल्या अरे मूर्ती गोमटी आसा पण तुमगेल भाव कलस प्रेमान करात की चिके प्रेमान करात म्हळ्यार कल जाता की तांतूल जो देव आसा न्ही तो तुमकां मेळटलो आतां आमी स्वामीजी येता ती हाजे खातीर अशी सहज म्हळें की त्या वेळार आमगेलें एक हें आसता तांकां निरोप दिवचो म्हण पण स्वामीजी येतात न्ही ते आमगेल सांगातीची राबूक येता ती तांगेल देह होवय एक म्हळ्यार सजीव देह आसता आमचे खातीर ते सगूण जावन येता ती सगूण साकार जावन येता ती आमकां खरेंच मार्गदर्शन करता ती जाल्यार आमी तांगेले देह मात्र पळोवचे बे तांगेले देह मात्र पळोवचे न्ही तर तांकां मागीर आमी गणपती पुजे वरी तांगेल पादपूज करता ती आत्तां ते पादुकांची पूज करता ती नाल्यार पयले पाद्य पुजा म्हळ्यार चरण पुजाय करताली आनी कड्डेरी तांणी वचचो दिवस येता बरे दिवस बेग वता ती आनी कले दुख्खा दिवस मात्र यो वचनात म्हण जाल्यार एवरीथींग वील पास दीस टू शॅल पास अशें आसता तावळ निरोपाचो दिवस येता तावळ सगळ्यांक दोळ्यां उद्दां येता आनी त्या वेळार एक निरोप गीत म्हणचे हें आसता प्रघात म्हणटात तशी रिवाज तावळी एक फन म्हाका दिसलें कल्ल्याक निरोप घेवचो स्वाम्यांगेलो निरोप कल कोण घेता केन्ना घेता तेमी की आमचले ते नात तांकां आमकां भायर पेटयता ती हां गणपती गेल निरोप केन्ना घेता तेमी हां ताका आमी बुडयतात व्हरून आतां मस्त जाल राबिल्लें पाहुणचार घेतलो आतां बस तुगेल घारा म्हण ना तागेल घर म्हळ्यार आमगेल हृदय स्वस्थानांत वचम स्वस्थानांत येवन बैस तशी ते स्वाम्यांगेला का तरी तांणी आमकां सांगिल्लें आमी अंधेरी सभेची त्या वेळार हें निरोप गीत म्हणलेलें निरोप इत्या घेवंका तुमगेल स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू स्वामी सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतू जीव भावान आमी तुमकां आपयले म्हळ्यार आवाहन जीव भावान आमी तुमकां आपयले शिव भावान तुमी धांवन धांवन आयले गुरु भावान तांकां स्थित कोरून तुमी गुरु भावान तांकां स्थित कोरून तुमी अलगद सहज बसले अंतरांतू सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू स्वामी सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतू कडे तांच लाग आमी कल्ल मागचे हां हृदयांत राबले इतले दिवस देवा हेंदी तेंदी आमगेले बरेपण जावो चेडो बाळांक सगळे जाण पास जावो ती बरें कर न्हू अमक्या लग्न जमो हें सगळें मागून घेवचें नाका नाका इतलो आनंद घेतलो इतले दिवस तुमी राबले हां आनी आमकां गुरुभावान तुमी स्थित केल्या तावळी आमकां तुमी गुरुभावान स्थित करना पळय त्या प्रमाणे आमी शिष्य जावन तुमचल्या कल म्हाका हांव मगल म्हाका म्हाका नाका स्वामी आनी नाका निखळ आनंदाचो स्पर्शू जाला अंतरांतू रंध्र रंध्र आमगेलाजी पुलकीत जाल्ल्या प्रेम रंगी तुमगेल्या सहज चिरंगल्या
दोरीनातील बांधून घालल्या तुमका अंतरातून, सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयातून स्वामी, सततची तुम्ही आमगे हृदयातून. स्मर्तृगामी स्वभक्तानां उद्धरता भवसंकटात्, स्मर्तृगामी स्वभक्तानां उद्धरता भवसंकटात्, ब्रीद है तुमगेल आजी प्रत्ययाक आईले. त्याचा अर्थ कलो की आम्ही स्मरण करची भितरी तुम्ही प्रगट जातात आणि भवसंकटांतून उद्धार करतात. ब्रीद है तुमगेल आजी प्रत्ययाक आईले, स्मरण मात्रेण तुम्ही प्रत्यक्ष जाल्ले. नाभी नाभी भीव नका भीव नका, नाभी नाभी नादू, नाभी नाभी नादू घुमता अंतरातून, सततची तुम्ही आमगे हृदयातून. निरोप इत्या घेऊन का तुमगेल स्वामी, सततची तुम्ही आमगे हृदयातून स्वामी, सततची तुमगेल, सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयातून स्वामीजी, सततची तुम्ही आमगे हृदयातून. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. बोला श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की जय. श्री परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की जय. श्री श्रीवल्ली गुरु परंपरा की जय. आता असले हैं हांतू तुटे ना फुटे ना कदा देवराण, प्रत्येक देह वचोचस. आता आम्ही आमगेल स्वामीजी परिज्ञानाश्रम स्वामीजींनी समाधी घेतली, तरी आजी 75th बर्थडे आम्ही कितलं जोशान साजरं केलं होय की नाही. इत्या म्हळ्यारी आमगेल हृदयांतून ते अजूनही जिवंत असत, मात नाही ॲक्टिव्ह असत, ॲक्टिव्हली जिवंत असत. त्यामी ती आम्ही तांगेले बर्थडे आणि साजरं करतात, तांगेल इवन निर्वाण डे आम्ही साजरं करतात. हां कलमे आमची खातीर ती पुण्यतिथी असत. तर असल्या तर आत्ता हांग हे सांगता ती तुटे ना फुटे ना कदा देवराणा, चळे ना ढळे ना कदा दैन्यवाणा, कळे ना कदा लोचनासी. कल्ल्याक कळना तरी बसे ना दिसे ना जनी मी पणास. जोपर्यंत आमगा थोडपणे मी पणाचा अंश असो, अरे ही मूर्ती हांव केलेली, हां ह्या स्वाम्यांक हांव सांदून पळयल्या म्हळ्यार तांणी शिष्य जावची पयली दोन न्हू मगल गुर्तस तांचल्या गे अशी आमगेल संबंधीक ते पूर्वाश्रमीचे हाच अभिमान. अरे जाल्यार आत्ता तांतू भरगच्च गुरुतत्व भरल्या, ताच फायदो घेवंका. हां ते खंयचे देह खंय गेल म्हणून तांतून गुरुतत्व खंय वचना. तें एक पंत आमी गुरुभावान स्थित जाल की तें आमगेल्यान तूच राबता. फक्त जर आमकां कळना तें आमगेल अभाग्य कल्लें की मगल मीपण, तें मीपण एक पंता चिके जर कमी जालें, तें कशें कमी जावचें तर त्या मुर्ती पुजेन तान इतलें रममाण जावंका की त्या मुर्ती दोळ्यान दिसूं नये, फक्त तांतून तत्व मात्र फील जावंका, अनुभव येवंका. तांतून प्रेम, तांगेल वात्सल्य, तांगेल दोळ्यांतलें वात्सल्य. आतां समर्थ ग्रंथान बैसून आमकां सांगता ती तावळी तांगेल मनाचें वात्सल्य, तांगेल स्फूर्ती, त्या स्फूर्तीन आमकां स्फूर्ती येवंका कलें करूंक. इतलें कळकळीन तें सांगता ती चेडा अशी कर नाका ती, तशी कर नाका ती, अशी करा ती, तशी करा ती. तें करचें कोणें आमीच करका. जाल्यार आमगेल कोण आड येता, हांव आड येता, हांवच मगल आड येता, हांव वायट न्हय. खरो हांव म्हळ्यार तोच परमेश्वर आमगेल भितर बशिल्लो परमात्मा अंतरात्मा. जाल्यार कोण की ताका बाजूक गॅसाक सिलिंडरांत बंद करतात न्ही, तशी ताका बंद करून दवर न्हू, वयर आनी त्या खुर्ची मुळान दाबून दवर न्हू, त्या खुर्चीर आपण बसला तो हांव म्हणटलो. हो देहधारी, देह बुद्धी. हांव म्हळ्यार देहची, देह म्हळ्यारच हांव. ह्या बुद्धीमीत प्रपंचान गुंतून पळयलो तो जीव असो, ताका मीपणाची चिलखत बसल्या, त्या मिती ताका कसलें दिसना. तशी जावं नये म्हण हांगा समर्थ
अगदी कळकळीन सांगता ती की तुटेना फुटेना कदा देवराणा. तुम कितली पूज करा ती पूज करच्यान तुकले हे ना. आणि दुसऱ्यान तुमगेल मूर्ती फुटयल्यारी ताजे अगे तुमगेल हात काय केळ सोलून खायना ती. ताजे प्रतिकार करा ती. हां जाल्यार अशी समजा चुकून फुटलो चुकून तुटलो हां कोणाले कल्ले न्ही ती कल्ले म्हळ्यार ते नश्वर आशिल्ले जे गेले जाल्यार ईश्वर आशिल्लें केन्नाय वचना. तें कल जाता तें तुटेना फुटेना कदा देवराण. चळेना ढळेना कदा दैन्यमाण. कळेना कळेना कदा लोचनासी. ह्या दोळ्यांक तें कळना. वसेना दिसेना जनी मीपणासी. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी आता मी दासबोधाल्याक वळया. गेलपंतान दशक 9 हां तांतुलो 1 आनी 2 समास जालेले पयलो आनी दुसरो. पयले समासान तांणी मस्त विशेषण दिल्लें परब्रह्माक. आनी एकांतन एक येतालें नांव कशें म्हळ्यार आतां निरावेव निराकार आकारूय ना तेमी ताका आधारूय ना. आधारूय ना तेमी ताका कल्पनाय करूं जायना ताजे बद्दल. आधार ना आकार ना दिसना कले जायना. निर्विकल्प निरामय कले ताका आकार बिकार नाच जल्मी ती ताका. आनी अंतय ना तेमी ताका खंयचेय रोगय जायना ती. आभास ना. हे सगळे 42 हे सांगिल्ले पयली समासान. आनी आतां ते एकमेकांक परस्पर विरोधी हे एकमेकांक पूरक आशिल्ली ती नांव. तरी ते आमकां साधकान प्रत्येक विशेशणाचो विचार करून आमकां तें कशी लागू जाता हाजी चिंतन करता. म्हळ्यार आमगेल आत्मतत्व जें आसा तें तशीच आसा हें विचार करता. अनंत आसा अपार आसा अडळ आसा सगळे कडेन भरल्या. परब्रह्म कशें आसा तें आमगेलांतूय आसा म्हणून त्या दृश्टीन त्या विशेशणाचो उपयोग करता. तशी कडेन समाज दुसऱ्यान ब्रह्मनिरूपण जालें. ब्रह्मनिरूपण म्हळ्यार कलें की ब्रह्म हें अधिष्ठान आसून दृश्य जगांतून ताजो दृश्य जग हें त्या ब्रह्माचेर अध्यास म्हळ्यार भ्रम तयार जाला. जशी मळब भरतले पावसाळींतू तशी मळब म्हळ्यार कलें ढग येता ती वता ती तशी. तरी अहंकारा मिती मनुष्याक ब्रह्मदर्शन घडनाची. शब्दज्ञानी मनुष्य हांव ब्रह्म स म्हणटना हांव हाकाच प्राधान्य दिता. तेमी ब्रह्म व्हरता विंगड कडेन आनी हो हांव म्हणटा नांदता आनी ताका ब्रह्माच केन्नाय अनुभव येवंचे शक्य ना. तेमी ती श्री समर्थान सांगलें वाच्यांश आनी लक्षांश हाजे तांणी खंडन केलें. पयलीं मनशाक शब्दार्थ कळटा ताजे नंतर ताकाच वाच्यांश म्हणटात. कड्डेरी अर्थ किंवा मर्म समजता ताका लक्षांश म्हणटात. जाल्यार हे वाच्यांश आनी लक्षांश हे दोनूय जेन्ना गळ पडटात गुरूंगल संगतींतू संतांगल संगतींत राबून स्वाम्यांगल संगतींत राबून तावळी साधकाक जेन्ना ताजो अनुभव येता स्वताक तावळी ताका नळीत बशा म्हण दिसता. कसले उलोवंका म्हणना कसले सांगका म्हणना खंयचेय वादान पडका म्हणना खंयचेय विवेचन करका म्हणना थंड बशा म्हण दिसता. थंड बशा म्हण दिसता. जाल्यार ताजो आनंद दुसऱ्यांकय मेळका म्हणना पळय. गुरुवरे सांगता ती ना चरडा बाकीच्यांकय हो आनंद दी. तेमी तूं सांग हांव सांगून घेता तूं सांग. तावळी साधक मौनान थावन शब्दानेची निशब्द जाले साधक परत त्या हांतू येता. आनी गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय म्हूण वर्णातील तो साधक बाकीच्यांक ते संशय घालोवचे खातीर तांगेले गुरू सांगता ती तशी हो एक्सप्लेन करता वता. एकच भाव आपणा इतलो आनंद मेळ्ळो बाकीच्यांक तशी मेळका म्हणल्यार हो एक भाव. आनी आत्मनिवेदन जावंका प्रत्येकाल्या थान ताजे खातीर अहंकारास निराश जावंका अहंकार ना जावंका हें कळका. हांव जे हांव म्हणटालो ते कितले फट्टी आसता हें समर्थ आमकां पदोपदी दाखोवन दितात. तर आतां तिसरो आजी समास आमी घेवया. पयले ताका निस्संदेह निरूपण ताजें नांवच निस्संदेह निरूपण. तर मस्त म्हणटा समर्थ हो करून अकर्ता भोगून अभोगता भोगून
अभोगता म्हळ्यार ते श्री कृष्ण म्हणटाल खंय की ताका 16,000 बायल आशिल्लो, कमीत कमी 160 बायल आशिल्लोची. ताणें सांगा ताणें संवसार केला, चेड जालें ती. तरी तो म्हणटा हांव भोगून अभोगता. अशी कशी जाता म्हूण साधकाक शंक येता. अशें कशें तो म्हणटा, सगळें करता आनी तो म्हणटा हांव करता, अशें कशें जाता म्हूण. तर श्री समर्थ हाका अपवाद ना ती. एखाद मनुष्य भोगून कशी अभोक्त जावचें शकता बा हें सामान्य मनशाक कळना. तेमी ती पहिल्यांची ते सांगता ती ज्ञानाक अशी अवस्था प्राप्त जावची कशी शक्य आस अशी शिष्याने एक प्रश्न विचारलो. कोणे ज्ञानी म्हणून घेता, जो ज्ञानी म्हणून घेता ताका कर्ण अकर्ता, देवाक एक ठीकच बाबा तो कर्ण अकर्ता जाल्यार आमचेसले साधकांक केन्नाय पूण अशी अवस्था तुम्ही म्हणटा ती हे साधू संत ह्याच प्रपंचांत वावरता ती. मस्त संत प्रापंचिक असता ती, आमगेलवारी फिरता ती, सगळे व्यवहार करता ती आणि व्यवहारी रिपू व्यवहारा खातीर वापरता ती. म्हळ्यार कळ्ळें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जाल्यार ते सगळे वापरून सुद्दांय ताजे लिमिटेड एडिशन, जशी ते ट्रेलर आसले पिक्चराचे गरजे पुरतेची. भाजी घेवच्या पयशे व्हेले, सुट्टे ना 100 रुपये व्हेले, 10 रुपये भाजी घेतली, सुट्टे नात म्हूण 100 रुपये तले आमी दवरून येतात वे ना, 90 रुपये मागून घेतात. तशी जे रीप असत न्ही, 5 रुपया कोप आवश्यक आस, 5 रुपया कोप काडचो ना, संतापांत वचची ना, खंयचेय त्याच जे रिपू संतापांत वचची ना, कोणाचेरी वायट नजरेन पळोवची ना कोणाकय. अगदी लोभ म्हळ्यार जाय जाय हव्य आसचो तशें आसचें ना. जाल्यार आकर्शण जरूर आसता आनी आकर्शण जर आमी जर आत्माभिमुख जाली, आमी म्हणून सगूण पुजा सांगल्या. ती सगूण मुर्ती इतली गोमटी की आमगेल मन थंय आकर्शीत जाता. आकर्शीत जायना पळय आमकां दिसता आमगे श्रद्ध बसता आनी श्रद्ध बसना पळय ती मुर्ती आनी आकर्शीत जाता. आकर्शण तर भायर खंय भायर पळोवन वाटेल ताका आकर्शण पळोवन पेक्षा त्या मुर्तींत आमी आकर्शण पळयल्यार आमकां तातूंत देवत्व कळचें लागता. ती मुर्ती म्हळ्यार देव न्ही, जाल्यार त्या मुर्तींत जे तत्व आसता, देवत्व आसता, तो देव तो जर तो कोणाक कळूं शकता, जे त्या दृश्टीन पळयता ती. तरी पयलीं शिष्यान विचारलें की ज्ञानाक अशी अवस्था की संतांक अशी अवस्था कशी प्राप्त जाता. तो भोगून अभोगत खंय, कसले करता, कसले करता, संसार करता, सगळं करता, तरी तो अकर्त खंय, अशें कशें जाता. त्यावेळी श्री समर्थ म्हणटा ती की हाका ज्ञानी जावनूच ज्ञानी मनशाक वळखचें आसता. हांगा एक गोमटेंची उदाहरण म्हळ्यार शिवम भूत्वा शिवम यजेत हें एक. म्हळ्यार साधू जावनूच साधूक वळखता. आमी असाधू आसती, आमी भोंदू आसती, तरी आमी तागेलो फक्त देह पळयतात, आमी देह बुद्दींत आसती, ताळ आमी साधूक फक्त देह दिसता, तागेले भितर तागेलें अंतरंग कशें आसा हें कळना. तेमी सामान्य मनुश्य केले आस, बद्ध आनी सिद्ध हांकां एकच, गदा घोडा समान, कळ्ळें. तशें आसूं नये. बाह्य वर्तनार्थान आमी दोगूय समची म्हूण निश्कर्श काण सोडटा ती. जाल्यार स्वता ज्ञानी जाले शिवाय तें आमकां तागेल ज्ञानी मनशागेल अवस्था कळना. तो कोर्ण अकर्त कशी, भोगून अभोक्त कशी, खंयचे हांत तो इनवॉल्व कशी जायना, सगळं करतन तर दिसता, जाल्यार तो इतलो अलिप्त कशी राबूं शकता. म्हळ्यार भितरल्यान तो हालना. हालता. आतां गायी म्हैशीक सुद्दां अशी तुमी कसलेय स्किनाक अशें लायलें तरी स्कीन थर जाता, जाल्यार भितरली अवस्था पळोवंक. तशी कोणें चिमट केल्यार साधूक सुद्दां दुखता, ताका वार केल्यार तागेल्या आंगांतल्यान सुद्दां रगत येता, दुखता, तागेलो देह पडटा सुद्दां, पण तरी तागेलो हाका कसलें जायना. त्या देवत्वाक ताज्यांतल्या कसलें जायना. ते अंतरात्मा तो एकदम मनाची बरी अवस्था आसता, त्या मनाक कसलें जायना. उलट ओ गॉड दे नो नॉट वॉट दे आर डुईंग म्हणून येशू क्रिस्तान ताका कशी मरण दिलें. आनी आत्तां जोर उदो करतात तो भायर आयले खंय मागीर अशें जालें तर अरे कांट्या मुकूट ताका तोपून मात
मात्यान घुसयलेलो. हां ताका खीळ ठोकून हांगा निडलाक हांगा खीळ ठोकून ताका वयर वळत तीक कसले लांब बैनी सुद्दां अशी आमी हें करतात न्ही ग्रिल्ल करून तशें मात्यान ग्रिल्ल करून मोळ तोपून ताका थंय अडकयलेलो. पांयाक हाताक सगळे कडेन रगत गळटा सगळे कडच्यान कांट्या मुकुटू. हां कशी तागेली अवस्था जाली आसतली देहाची. जाल्यार मन कशी ताणें म्हळें ओ गॉड दे नो नॉट वॉट दे आर डुईंग सो फॉरगिव देम ओ गॉड फॉरगिव देम. क्षम कर देवा. हो परमेश्वर हाक खंयचोय धर्म पंथ लागू पडना. देवत्व सगळे कडेन एकल्याक. तेमी ती ताणें सांगल्या ते साधू बद्दल गैरसमज कोण घेवचे म्हळ्यार आमकां साधू म्हळ्यार कोण म्हूण कळना तिल्मी ती आमी हो बोंदू तो हें अशें म्हणटा ती. पण तशें आसना. तशें केल्यार कळ्ळें जाता भर दनपारां सूर्य दिसता कसलो हो सूर्य म्हणटा ताजेर थुंकल्यार आमगेल्या आंगार पडटा आमगेल्याच आंगार पडटा वय की न्ही. तशी कोणाक एखाद मनशाक सर्पदोश जालो बा हां तरी ताची वेदना कोणाक कळटा ताका मात्र कळटा न्हय बाकीच्यांक कळना. तशी एखाद साधूक ताका ज्ञान जाल्ल्या हें सर्पदंश म्हळ्यार वेदनेच सांगल्या पण आनंदी जावचें शकता. कोणाक आत्मज्ञान जालें की अंतस्थिती तागेली कशी आसा हें ताका बाकीच्यांक सांगूंक कळना. आनी बाकीच्यांक तांगेली तशी मनस्थिती नासतील मी त्या देहबुद्दींत आशिल्ली मी ती तांकां ते साधू गेलो ते संतांगेलो देह मात्र दिसता आनी दैहीक वागणें मात दिसता. तेमी तांकां तें पट्टना आनी कळना. म्हूण हांगा समर्थ सांगता ती तेमी ती हे साधू संतांगेले अंतस्थिती बद्दल तर्क कुतर्क करता बस पेक्षा तशी अंतस्थिती आमी प्राप्त करून घेवंका म्हण. कळ्ळें तशें प्राप्त करून घेवंका. आनी आमी त्या माशलेवार जावंका. माशली उदकांतूच माशली उदकांत जल्मा येता थंयची मरता थंयच वागता. जाल्यार जेन्ना ती भायर काडटात पळय स्पर्शना एक थेंब सुद्दां उदकाच ताजेर भरना पुरें उदक झर्रकन गळून वता. तशी आमगेली जावंका. जाल्यार थोड्यो माशली अशी आसता ती की ते खंयचेय माशली म्हळ्यार तांगेले अज्ञानी लोक कशी आसता ती की तांगेले स्वंत घाणीच कितकी आसता भितरली. आनी ज्ञानी आनी अज्ञानी हातूंत अंतस्थितीच म्हत्वाची. अंतस्थितीन सगळे एकदम बऱ्यो भावना दैवी गूण आसतात आनी अज्ञानी लोकांगेले सगळे आसुरी गूण असतात. सगळे अशें म्हणना हांव पण रजोगुणी आसता ती म्हळ्यार स्वार्थ भक्कम भरलेलो. आनी त्या दृश्टीच्यान आमकां दिसता कोणें कशी निस्वार्थी वागचें शकता बा ही शंका. तेमी ती त्या दृश्टीन आतां आमी समर्थांक कल म्हणचें हें आमी वाचच्या. समास तिसरो निस्संदेह निरूपण. श्रीराम श्रोती केला अनुमान ऐसे कैसे ब्रह्मज्ञान काहीच नाही असो न हे केवी घडे. हां कशी मौन म्हण की मौन भंग जात नव्हे तेमी मौनच सगळ्यान बरें म्हणून गेलें हांव सांगलें तांणी. हां आता मौन न भंगावे करून काहीच न करावे असो न निशेष नसावे विवेक बळे हें करका म्हूण सांगलें. तें कशी जावचें बा तावळी श्रोती केला अनुमान ऐसे कैसे ब्रह्मज्ञान काहीच नाही असो न हे केवी घडे. सकळ करून अकर्ता सकळ भोगून अभोगता सकळामध्ये अलिप्तता येईल कैसी. श्रीराम आता तुमकां सांगता कितले आमगेले कोविद आयले आमगेले मठांतले कितले प्रमुख लोक गेले. स्वाम्यांकल बरें दिसलें आसतलें आनंद जालो आसतलें आनंद जायना जाल्यार हो सृश्टीच क्रम आसा म्हूण एक प्रकारचे अलिप्तता हे अशी दीस टू शॅल पास हे कले आसा काळाचे महिम आसा अशी म्हूण लेखून तांणी तरी ते जागरूक आमी जावंका म्हूण तांणी जानाक जागरूक केले. ताजे कसले घेवे ते स्टेप्स घेतले तशें परत जावं न्हय म्हणून. जाल्यार तेंच घेवन उगाळता बैसनी ती तें एक ताजे बद्दल कल्लो तांणी उच्चार सुद्दां करनी जास्त तांकां वायट दिसनासतना सुद्दां पण तें वायट दिसचें वयरचें तर भितर आनंदी आनंद. हां तर तेमी ती तांकां तथापि तुमी म्हणटा योगी भोगून अभोगता
स्वर्ग नरक ही आता येण्याची न्याय. म्हळ्यार की ह्या उपप्रती हाजे प्रमाणे पळोवच्या गेल्यारी तुम्ही सांगील आयकूनच्या गेल्यारी स्वर्ग नरक हें सुद्दां पुरे पट्टीच वे. जन्म मृत्यू भोगिलेची भोगी, परी तो भोगून अभोगता योगी. हां, आत एक मनुष्य तागेले वासन वरले मीत जन्म घेता आणि सुख दुःख सगळे भोगत व्हरता आणि तांतूय समज जर कर न्ही ताणें तर आनी 84 लक्ष जन्म फेऱ्याचे हांत पडता. तशी एक देवत्वा पाविलो साधू सज्जन संत मनुष्य देह दवरता आणि गुरुतत्वांत विलीन जाता. गुरुतत्वान परत आयल म्हणून परत पेटयल म्हणून जहानांक तांकां भायर काडचे खातीर तो ईश्वरागल अवतार. संत हे ईश्वरागल अवतार आसत जावन सगूण साकार रूप घेवन आमचे खातीर परत येता आणि कितली जन्म घेता, आमचे खातीर कश्ट काडटा, गरिबींत राबता, श्रीमंतींत राबता, सगळे नीच यातीन जन्म घेता, मस्तपंता डाऊन ट्रॉडर गरीब घरांत जन्म घेता. खंयची जात आसना. कबिराक खंयची जात आशिल्ली? मुसलमान म्हणटाले की तो काफीर आस म्हणून, आणि काफीर म्हणून घेतले हिंदू लोक म्हणटाले तो मुस्लीम असो म्हणून. ताका कसली जाती पाती ना, अगदी हिनांतली हीन जातीन तशी. पण तरी ताणें सगळ्यांक अशी दाखोवन दिलें की देहाचे कसले म्हत्व आसना. तो काशींत राबतालो, मोरचे वेळारी तो वचून मरगटांत वचून मेलो थंय, म्हळ्यार स्मशानान खंय की धूर आशिल्लें. कल्ल्याक काशी मुक्ती क्षेत्र म्हणटात, हांगा आशिल्लो बरो थंय कल्ल्या वचून जाल्यार सदा बोलण्या सारखे चालत आहे, सगुणी सदा एक देवास पाहे. सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमा दास श्रीनिधी. तर आता सांगता ती जन्म मृत्यू भोगिलेची भोगी, परी तो भोगून अभोगता योगी. यातना ही तया लागी येण्याची पाडे, तो कुठून नाही कुटिला. ताक कुटचे म्हळ्यार बोडार धाडावचे, रडोन नाही रडला. तो रडत म्हूण दिसता आणि समर्थ सांगतात ना बा तो केन्ना रडना. ताका माथ्यार कुटले मारच्यो तरी ताका दुख्ख ना म्हूण. कुंथोन नाही कुंथिला म्हळ्यार कुंचे म्हळ्यार हे कल म्हणटात ताका आमी टॉयलेटा कडेन वचुल्यार आमकां कॉन्स्टिपेशन जाल्यार आमी कुंथता ती किंवा कणता ती म्हळ्यार पोट दुखून. तो कुंथोन नाही कुंथिला योगेश्वर. हे सगळे देहाचे भाग तागल देहाक सगळें जात आसता जाल्यार तो योगेश्वर. जन्म नसोन घातला पतीत नसोनी झाला, यातना नसोन पावला नाना परी. तो आमचे खातीर जन्मा येता, पतीत ना तो तरी के तो आमचे खातीर पतीत जावन येता. यातना नसोन पावला नाना परी. ऐशा श्रोतयांचा अनुमान, श्रोती घेतले आडरान, आता याचे समाधान केले पाहिजे. तरी श्रोत्यांक शंका अशी कशी जाता. आता कुठले तरी कुट्ट नाखे तो रडले तरी की ना बा तो खंय रडता म्हणून म्हणटा ती अशी. तो हिणकत बसता तरी की ना बा तो खंय म्हण अशी. तरी जन्म नसो न घातला, ताका जन्म ना तरी तो जन्म आयला. जन्म आयला दिसता न्हय. तो पतीत ना जाल्यार तो पतितावर म्हळ्यार हीन जातीन जन्म आयला. यातन पावता असं ताका यातन जाता असं ती नाना रोग जाल्या ती. तर अशी कशी तावळ समर्थ म्हणटा ती ऐसा श्रोत्यांचा अनुमान, श्रोती घेतले आडरान, आता याचे समाधान केले पाहिजे. आडरान म्हळ्यार मुद्दाम कलेपणी एक हें करतात, मुद्दाम विंगड कोंक प्रश्न कोंक म्हणटात ताका, कोंक प्रश्न विचारतात. आता याचे समाधान केले पाहिजे. वक्ता म्हणे जी सावध व्हावे, तुम्ही बोलता बरवे, परी हे तुमच्याच अनुभवे तुम्हास घडे श्रीराम. ज्याचा अनुभव जैसा तो बोलतो तैसा, संपदे विण जो दिवसा ती निरार्थक. तुमच्या पैशेच ना ती आणि तुम्ही मस्त कलकल उलयता ती. म्हाका हें घेवचें आसा, म्हाका तें घेवचें आसा, म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय. तशी तुमकां अज्ञान भरल्या, ज्ञानच ना, खंयचें ज्ञान घेवची इच्छाय ना आणि तुम्ही परब्रह्माक हात लावच्या पळयत आसात. म्हाका हें जाय तें जाय मेळतवे नाही. ज्ञानाची संपदा अज्ञान दारिद्र्ये आपदा, भोगिल्याच भोगी सदा शब्द ज्ञाने.
खंय तरी शब्दज्ञानाने कले वाचिले वाचता वाच अर्थ काही कळना कळले तर की थोडंसं कळता कडे नाना शंक येतात ती तेमी थांगा निसंदेह निरूपण म्हणून असं त्या संदेहवर नाही तर निरूपणा नावच तें असं तेमी ते सांगता ती तुमकां ज्ञानाची संपदना अज्ञान दारिद्र्य हाजी मी ती तुम्ही दुःख भोगत असं ती आणि खरें सांगू कोणें आमकां दुःख दिना ती हांव पळयलें आमगेली परीक्षा समर्थ इतले घेता त्या दासबोधाचें आसतना नाना तरेचे कसले 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 न्यूज येता पळयले म्हळ्यार इतलो मनाक त्रास जावं का म्हणून कळ्ळें ना ठरयलें समर्थांगेर प्रार्थना केली आमी जिवा लावन घेवचें ना आतां एक मनाने दासबोधादिकान पळोवया अशी जेन्ना हें केलें तावळी समर्थांक खुशी जाली आणि ते आतां म्हणाले कांय हरकत ना करी नाही ज्ञानाची संपदा अज्ञान दारिद्र्य आपदा अज्ञान दारिद्र्य अज्ञान हेंच दारिद्र्य आमगेलें पयशा दारिद्र्य ना जाल्यार पुणी कोणे पयशे दिता ती आतां हांच लागीं संन्यासी लोकांले पयशे आनी खंय आसतना भिक्षा मागून तर भिक्षा आणि भीक मागचे भिकारी हातूंत मस्त फरक आसता भिक्ष मानान मागता संन्यासी कळ्ळें म्हळ्यार ताणें सगळे संघांच त्याग केलेले आसता खंयच्याय हातूंत आनी ताका कसली अपेक्षा आसना तरीकय ज्या घार भिक्ष मागता ती त्या घार कल्लेपणी निरूपण सांगून वता ती कल्ले बोध करून वता ती तांकां कल्लेपणी आपणाक जितलें दिवचें जाता तितलें दिवन वता ती आणि भीक मागतले तशें न्ही हीन दीन जाल्लेले आसता तेमी ते अज्ञान दारिद्र्य आपणाल्या कितले एक भिकारी बसला राशीचेरी तागेलो बापूस श्रीमंत आशिल्लो आनी हो खंयची त्या वेळार वचूलो तर बापूस गेल्लो म्हणून कळून आयलो पळयल्यार हक्क गोतना ताणें मुळाक खंय धन पूर्ण दवरलें की ताजे हाजेरी तो बसला आनी रडता भीक मागता तशी आमगेले परमेश्वर आमगेले भितर आसा तें भोगची सोड न्हू ताजो उपभोग घेवचे बदलाक आमी ज्ञाना संपदा ना अज्ञान दारिद्र्य तेमी नाका आशिल्लें सगळें आमकां येवन सगळे रोग जाता ती अज्ञान दारिद्र्य म्हळ्यार इकल म्हणटात ताका इम्युनिटीच कमी जाता साधू संतांक इम्युनिटी मस्त आसता म्हळ्यार आपदा पचोवची शक्ती येता नामस्मरणाने पचोवची तेमी तांकां खंयचे रोग तेमीच निरामय आयुश्य आसता निरामय म्हळ्यार खंयचेय आधी व्याधी कसले ना तशी तर नाही तर अज्ञानी कशी आसता ती नाही ज्ञानाची संपदा अज्ञान दारिद्र्य आपदा भोगिल्याच भोगी सदा शब्द ज्ञाने श्रीराम आता योगेश्वर कशें कळटा योगी ओळखावा योगेश्वरे ज्ञानी ओळखावा ज्ञानेश्वरे महाचतुरतो चतुरे ओळखावा अरे चोराक ओळखतल सुद्दां चोरूच आसता नाल्यार चोर कल करता चोरी करून वतना ताका बरोबर गोत आसता चोरी करून वचून की तो बाकी लोक चोर चोर करून धांवतात न्ही तोवय त्या पब्लिकान धांवता चोर चोर करून चोर तांतूच आसता पण तो धांवता ताका बरोबर गोश्ट आसता कशी सुटचें म्हण जाल्यार एखादो आपणें चोर आसलेली तो बरोबर त्या चोरा वळखून काडटा मानगूट पकडटा गेले होच चोर म्हणून कळ्ळें तशी महाचतुरतो चतुरे वळखावा श्रीराम अनुभवी अनुभवया सकळे अलिप्त अलिप्तपणे निवळे निवळे म्हळ्यार खलें की समाधान पावता अलिप्तपण आयली की एक नमन्यार समाधान जाता असो कसल्याक ते खलकी मळवारी खंयच्यान की घाणीन फातर घालील खंय आमगेल्या आंगार उरता नवे कसल्याक त्या पेक्षा अलिप्त राबिल बरें तेमी ती हो अनुभवी जो आसा ताका हो कोण स्वता अनुभवी आसा की ताका दुसरे अनुभवी कोण आसा की तो आपोआप कळटा सांगका लागून ताका मनान प्रश्न येना हो करून अकर्ता कशी भोगून अभोक्त कशी हो अलिप्त कशी जावच्या लागता म्हळ्यार तो स्वता सुद्दां जाला तरी अनुभवी अनुभवया सकळे अलिप्तपणे निवळे विदेहाचा देहभाग गळे देहभाव गळे विदेही देखता दुसरे विदेही पळेल की जशी अष्टवक्र मुनीक हो पळेल की कोण जनकराई एक विदेही जनक विदेही आशिल्ली म्हणटात आनी अष्टावक्र तांगेले गुरू तेमी तांकां तें ससार जालें अहम ब्रह्मास्मी म्हणचे मात शब्द मात्र न्ही तांकां प्रत्यक्ष हे आयिल्ली मिती तांकां देहभाव नाशिल्लो देहभान जरूर आसता भय हांव देह धारण केला तेमी मगल कर्तव्य म्हणून हांव सगळें करतलो
सगळं कर्तव्य म्हणून सगळं करतलो. संवसारांत तसं म्हणना पडे बायल चेडवाल पोट भरचें, तांकां एकल जाय आशिल्लें दिवचें. आपणेक समज डेकोर आसका, उगीच कले कपडे घालून आसन भोंवचें न्ही विदेही म्हणून. ताका विदेही म्हणना ती. जाल्यार भितरल्यान विदेही आसता. हांव म्हळ्यार देह न्हय हें भक्कम गोत आसता. तरी ताजे बदला अज्ञानी कल करता तो फक्त देह पळयता. त्यामुळे ताका कोण बद्ध कोण सिद्ध कळनाची. तो स्वता बद्ध आसता आनी आपणागल देह भावा मिती तो दुसऱ्यांगल सुद्दां देहच पळयता. ताजे भितर ताका कले कळना, कले सोदूं शकना तो. बद्धा सारिका सिद्ध आणि सिद्धा सारिका बद्ध, एक भाविल तो अबद्ध म्हणावाच न लगे. झडपला तो देहधारी आणि देहधारक पंचाक्षरी, परंतु दोघा एकसरी कैसी द्यावी. म्हळ्यार हांगा झडपला म्हळ्यार कोणाक समजा भुतान धरलें. म्हापशी काळान तें मस्त आशिल्लें भुतान झाड लागलें म्हणटालें तशी झडपला आनी तागेलें तें सोडोवचे खातीर एक पंचाक्षरी येतालो. आतां तशी आमकां म्हणना. एक पेशंट आनी डॉक्टर, आतांच उदाहरण घेवया. एक पेशंट आसा, एक डॉक्टर आसा. आनी डॉक्टर हो सुद्दां देहधारीच आसा. तोवय केन्ना कोणी सिक्क पडता ताका दुसऱ्या डॉक्टराले वचका लागता हें देह भानार आशिल्ल्याचें. पण नक्कीची त्या डॉक्टराक त्या पेशंटा पेक्षा जास्ती कळटा. तागेल रोगाची निदान करूंक ताका कळटा. त्यामुळे ती तांकां एक कशें म्हणचें, तागेल अंतरस्थिती विंगड आसा. तीच अंतरस्थिती आनी खोल गेल्यार ज्या मनशाक आत्मज्ञान जालें, ज्या देहांत गुरुतत्व खेळटा, मन अति शुद्ध, तांकां दुसऱ्यांगेर केन्नाय दोश दिसनात. त्या मनाचेर प्रेम करतात, तांगेल्या देहाचेर प्रेम करनात आनी प्रेमळ आसतात ते. जाल्यार हांगेल मन हांकां कशें आनंदान दवरेद म्हूण ताचो विचार करता ती. जाल्यार हांकां जाल्यार झडपला तो देहधारी आनी देहधारक पंचाक्षरी. पंचाक्षरी म्हळ्यार ते उतार काडतलो तसलो. परंतु दोघां एकसरी कैसी द्यावी. तैसा अज्ञान पतित आणि ज्ञानी जीवनमुक्त, दोघे समान मानिल तो युक्त कैसा म्हणावा श्रीराम. आता असो हे दृष्टांत प्रचित बोलो काही हेत, येथे श्रोती सावध चित्त क्षण एक व्हावे श्रीराम. जो जो ज्ञाने गुप्त झाला तो विवेके विराला, जो अनन्यपणे उरला नाहीच काही श्रीराम. तयास कैसे गवसावे. जो ज्ञानाने अंतर्ज्ञान ताका जाल्ले, तो दिसच्याक देहावरी दिसता. तो विवेक कोरून कोरून ताका मन उन्मन जाल्या असलो तो आराम भोंवता. कसलें ताका केल्यार करता, नाजाल्यार ना मनस्वी. जाल्यार मन मोकाट सोडलेलें न्हय. जाल्यार जो अनन्यपणे उरला नाहीच काही. म्हळ्यार तो इतलो अनन्य जाला परमेश्वरांतू की ताका आनी कले उरनीच तागेलांतू. अशा मनुष्याक तयास कैसे गवसावे. समर्थ सांगता ती, तयास कैसे गवसावे, शोधू जाता तोच व्हावे. तोच होता म्हणावे न लगे काही. तोच होता म्हळ्यार तोच जावं का म्हळ्यार खरें तागेलो देह आमी जावं का वे. कशें शक्य असं. पूज करची म्हळ्यार तागेलो देहाची पूज करता बसची. ताका शरण वचचें म्हळ्यार तागेल्या पांयार वचून बसचें अशी न्हय. तरी तागेल मनाची अवस्था आनी आमगेल मनाची अवस्था एकच आमकां. तें कशी जाता तर तांगेल सहवासान कायम राबून तें जे श्रवण भक्ती करून तें जे जे सांगता ती, मननेन त्रायती इति मंत्र. तांगेल प्रत्येक वाक्य मंत्र स्वरूप आसता. प्रत्येक शब्द प्रत्येक हें तशें आसता. तावळी ते तोच जावचे म्हळ्यार कले एक एक तांगेल गुण ते आमी आत्मसात करचे. तांगेल प्रत्येक वाक्य श्रवण जाल्लें, एक मनान आयकलें, घार तांचें चिंतन मनन आनी निधिध्यासन हांगा अनुसंधान कायम दवरचें. नुस्तें नामस्मरण रटून कले जायना. तर तें नाम भितर रुजता, तेंच अनुसंधान जाता. कशें जाता तर तें शुद्धीकरण जायत वता न्ही मनाचें, तावळी तें जाता. सतत नाम आपल्यापी येता. आतां हांगा तांणी एक कडेन हांव उदाहरण वाचलें की यमुना तटाचेर म्हाका ते बायलो वताले ते घागरी भरून उदक दूर वचून हाडटा 2-2 किलोमिटर. सगळे बायलो सांगाती वतात गमत करून. आपापणाल घडे कांय चमकून येवच्या जायना. तेमी तीन तितलो व्हड घड घेताले आनी एक चुंबळ म्हणटात ताका.
अशें तें माथ्यार दवरचें आनी ताजेर एका वयरी तिनी घड येताय. म्हळ्यार बैसून इमॅजीन करा ती कशी करतात आसतली. एक घड दवरलो, ताजे वयर दुसरो दवरलो, ताजे वयर तिसरो दवरलो आनी ते घेवन अशी मान दोन उठावचें आनी तितले दोनी मैल परत चमकून परत घार वचचें. तातूंत एक थेंब पडूं नये. म्हळ्यार इतली मेहनत उद्दां पळोवन गेल्यार उपयोग केलो. तांणी उद्दां पळोवंक नये हें अनुसंधान. जाल्यार ज्यानाक पळयल्यार कळ्ळें दिसता की हो बायलो एकमेका लागीं घरचे मगल माय अशें करतात, सून तशी करता अशें करून कसले तांगेले प्रपंचाची खबऱ्यो चालू आसता. ती प्रपंचाची कसले गमत करता. ती एकमेकार मस्करी करता. ती कोण तरूण नवीन लग्न जावन आयल्यार तिगल मस्करी करता. ती सगळे पण सगळे जाणां तशींच तीन घड माथ्यार घेतिले. जाल्यार कोणाल्या माथ्यांतलो आपापणा गेले थंय लक्ष उद्दाक पडना म्हूण भायर म्हण तें अनुसंधान. तशी हगूर मन हें कशें करचें तरी तयास कैसे गवसावे शोधू जाता तोच व्हावे. ताजेच अनुसंधान. तांगेली वागणी कशी ते कले कोप येवन सारकें आमी केल्यार ते कशी शांतपणान आमी शिकयता. ती कितली बेगी थंड जाता. ती कशी थंड जाता. ती ताचे खातीर कल्ल उपाय करता. ती कल्ल उपाय करतात. कितले गोमटे करून एक्सप्लेन करता. ती आनंदी कशी आसता. ती तांगेल्या जिवनांत इतलें हें आसा दुख्ख आसा. ती मस्त कितली जाणां चेडवां मरता. ती वाटेर संत तुकाराम आलो तर चेडवां पाप दोळ्या देखा दुश्काळ जालो तेन्ना एक चेडूं भूक लागली म्हणून खंय की खेळू वचुलेले ते शेतान तशी उकरून काडटाली. भूक लागले मेळत की म्हणून एक कंद फळ मेळ्ळें आनी तें तांणी खाल्लें. खंय त्या चेड्याक भूक लागली पेटाक आनी तळमळून गेलो तांगेले मुखार विश जावन विशारी आशिल्लें तें कळ्ळें न्ही त्या चेड्याक. तर कल खालें अशें कशें जालें म्हूण पळयलें तें विशारी फळ खाल्लेलें. तरीकय म्हळ्यार थोडे तांकां कल खुशी जाली अशें न्ही पण देवा गल आशिल्लें. वी आर जस्ट द ट्रस्टीज आमचें दिलेलें आसत परत व्हेलता न्ही आसो अशें आशिल्लें. तरी तयास कैसे गवसावे शोधू जाता तोच व्हावे तोच होता म्हणावे न लगे काही. कड्डेर आमकां हो प्रश्न येना हो कशी करून अकर्त जाता कशी भोगून अभोग जाता. ताजे खातीर आमी भोगून अभोग जावंच तसले साधू जावंका. देही पाहता दिसेना तत्वे शोधिता भासेना. ब्रह्म आहे निवडेना काही केल्या. तरी ब्रह्मकले अशी दृष्टी पडची स्वय दिसतो परी देहधारी परी काहीच नाही अंतरी. तयास पाहता वरी कळेल कैसा. कळाया शोधावे अंतर तव तो नित्य निरंतर. जयास धुंडिता विकार निर्विकार होती. मनात इतले निर्विकार तो कल्ल्या म्हळ्यार तागल्या ते आत्मतत्वाल्या लग्न लावन घेतल्या ताणें. हडड लग्नांत वचल्यार इतले विजृंभणान लग्न आसता बाप रे. एक बाजून बँड चालू आसता एक बाजून आनी कसले रेकॉर्ड चालू आसता. ती गवजी ते अक्षत घाल्लेल्यो सगळे बाकीच्यांगल माथ्यार पडटात. ते वधूवर आंगल माथ्यार कितले पडटात म्हणून गोतना. जाल्यार तांगेल वधूवर आंगल अनुसंधान कशें केन्ना आमी एक जातात अशी. तो पडद बाजू जावंच भितर जे हार घालतात न्ही कड्डेरी कल जाता. नवरो आनी नवरी लग्न लागलें डम 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 वाजवा रे वाजवा वाजलें की ती मागीर दुसरे कोणा लागीं लक्ष दिनात. एक पंत लग्न लागलें तांकां एकमेका लागींच तें अनुसंधान ती प्रीत. तशी त्या साधूक आनी संतांक फक्त परमात्म्याचेर तांगेली नजर आसता अनुसंधान आसता. बाकी तांकां कसलेंय इंट्रस्ट आसना. आतां जाता तें घडतच आसता. आतां हानी म्हणवार ते बायलो वतात उद्दां घेवन चमकून तर चमकूंक न्ही घार वचून पावंका न्हय म्हणून पण लक्ष खंय त्या उद्दां घेतिले आसता. तशी भितर आमगेले अंतरात्म्या सतत संवाद. कळाया शोधावे अंतर तव तो नित्य निरंतर. जयास धुंडिता विकार निर्विकार होती श्रीराम. तो परमात्मा केवळ तसलं मनुष्य म्हळ्यार परमात्माची तयास नाही मायामळ. अखंड हेतूचा विटाळ झालाच नाही. अखंड हेतू म्हळ्यार स्वार्थ बुद्धीच विटाळ ताका जायनी. ऐसा जो का योगीराज तो आत्मा सहजी सहज पूर्ण ब्रह्म वेद बीज देहाकारे कळेना. तो ताका देहाकारा मिती तो कळना की ते पूर्ण ब्रह्म ताका मेळ्ळ्या म्हळें कळना. देह भाविता देहची दिसे
परी अंतर अनारिसे असे विंगड असता, भित्तरी विंगड असता, देह पळूनच्या गेले आमच्यावरी तागल देह असता. तयास शोधिता नसे जन्म मरण, ताक सोदून पळेल तरी त्या जन्म मरणात शिरकनात शिरकना. वासनेन जन्मा येता तो जन्म मरणात फेऱ्यान शिरकता. व्हेरे संत जन्मा येतात ने ते स्वेच्छेन येतात, ध्याना खातीर येतात. गुरु तत्व तांक पेटयता म्हणून ते येतात सगूण साकार जावन. कोण प्रपंच जावन येता ती, कोण संन्यासी जावन येता ती. त्या त्या वेळचे गरजे प्रमाणे परमेश्वर तांकां जन्मा दिता आनी स्वेच्छेन येतात. परमेश्वर रूपच जालेले असतात. तांकां कितलो कळवळ आनी कणव आसता की ते परत परत त्रास घेतात जन्मा येवन. कितलो त्रास जाता आसतलो तांकां. पाप ते चोखा मेळा हे ते तांकां तरी तो अगदी नीच यातीन ते घोडे गाडवां मरताले न्ही तांगेल ते प्रेत उब्बारचें काम ताका दिलेलें पाप म्हळ्यार असले. तरी सुद्दां तो हें आशिल्लो म्हळ्यार संत, तागेलें अंतर्मन एक विंगडच आशिल्लें. अवघा रंग एक जाला, तागेल बायल तिगेल बाळणपण देवान केल्लें म्हळ्यार अशी जाता. असल्यांक पळोवन घेतलो परमेश्वर आसता, कारण ताणें तांकां जन्मा घालें न्ही त्या यातीन म्हणून पण ते स्वता तांगेल अंतरांत परमेश्वर. जयास जन्म मरण भावे ते तो नव्हेची स्वभावे, नाहीच ते आणावे कोठून कैचे. हांकां जन्म मरणात फेऱ्यान तांकां चुकले ते जाल्यार स्वेच्छेने जन्मा येतले. तांकां मनान पडलें म्हाका जाय म्हूण हांव जन्म घेता, तूं पेटयल म्हणून न्हय, कैदी म्हूण न्हय, कैदी म्हूण न्हय जाल्यार मालक म्हूण येता, मालक म्हूण येता. निर्गुणास जन्म कल्पिला अथवा निर्गुण उडविला तरी उडाला आणि जन्मला आपला आपण हांगा त्यांची. त्यांच तांणी मुखार सांगलें की निर्गुणाक जन्म आयलो हे कल्पन केली. किंवा निर्गुणा जन्म कशी म्हूण ताका हें कोन्न जालें कळ्ळें. हे विकार जावचे शकतात जन्म आणि मृत्यू. तरी उडाला आणि जन्मला आपला आपण, तो स्वेच्छेन येता. माध्यानी थुंकिता सूर्यावरी तो थुंका पडेल आपणाच वरी. दुसऱ्यास चिंतिता अंतरी आपणास घडे. दुसऱ्याला वायट जावं का म्हणून कोण चिंतन करता की तांगेल स्वताला वायट जाता कळ्ळें. मागीर ते थुंकी तांगेल आंगार पडता. तशी आतां कोणाकय बॉल मारलो ताका लागता म्हणून तो बाजू कशी जालो तर तो बॉल मुखार खंयकी वचूलो किंवा खंयच्या हाजेर हात दवरलो न्हू परत येता तो आमकांची लागता, आमकां लागता. तशी तो हो संत जो आसता ताका कल तो आर पार तागेलें मन म्हळ्यार उन्मन जालेलें आर पार आसता. ताका कलें अशी ट्रान्सपरन्सी म्हणटात पळय, कंप्लीट ट्रान्सपरंट. तशी ट्रान्सपरंट हो एक कलर आसता. तो सगळे म्हळ्यार कल म्हणटात रजोगुण हळडुवो रंगू, कडेरी सत्वगुण निळो, तमोगुण तांबडो, तरी हळडुवो आनी हें मेळ ग्रीन जाता. कडेरी आनीक एक धव रंग आसा ते सगळ्यांचे परे म्हळ्यार जांबळ जाता. तमोगुण आनी हें मेळून जांबळ जाता किंवा विंगड विविध रंग जाता ती. पण हो तशें न्हय, परब्रह्म ताका रंगूच ना, वर्ण ना ताका, फक्त ट्रान्सपरंट हो रंग आर पार कांडिशी. आमी तांगेल मुखार वचुल्यार आमगेलें प्रतिबिंब तांगेल मनाचेर पडटा तितलें दिसता कळ्ळें. समर्थ रायाचे महिमान जाणता होते समाधान, परंतु भुंको लागले श्वान तरी ते श्वानची आहे. आता रायाल घरा एक सूण दवरल्या. समर्थ राय व्हड श्रीमंत मनुष्य तांकां श्वानाची गरज आसता. कोणाल्या कले नाची तांकां कल गरज वय की न्ही. कोणाल्या कले नाची तांकां कले चोर मातशी भंयची ना. तशी लौकीक कले नाची आमचल्या कळना जाल्यार घोडोड्ड लोक आसतात न्ही ती सुणी पोसतात ती कल्या म्हळ्यार कोणें परके मनुष्य चोर आयले की ते भुंकतात. तरी समर्थच म्हणटात समर्थांचे श्वान त्यास सर्व देती मान म्हण. तशी हड्ड राया घाल थंयचो हो आसता सूण आसता ते सुण्याक पयलीं कितलो मान दितात, ताका बरबरे खावच्या घालतात हें घालतात जाल्यार तें ज्ञानी तो सत्य स्वरूप. पण ते सांगता ती समर्थ रायाचे महिमान जाणता होते समाधान, परंतु भुंको लागले श्वान तरी ते श्वानचे आहे. सूण हेच नव्हे ते तो राय जातवे जायना.
तशी ज्या हक्क म्हळ्यार आमकां जर कितलें हें केलें तर की आमगेर जर वासन आनी हें वच न्ही ती तरी आमी जर श्वान जाल्यार आमकां श्रीमंत लागीं काम करूं आमी श्रीमंत जावं पयशांनी आं जाल्यार श्वान तें श्वानच व्हरतलो. तशी आमगेर भितर म्हळ्यार जात ही न्ही वागण्या वेल्यान आसता. शुद्र जाती म्हळ्यार शुद्र मन ही शुद्र जाती आसता. शुद्र शुद्रां वारे वागता ती म्हणटा ती तशी शुद्रां वारे वागणें आसल्यार तें शुद्र. ज्ञानी तो तशें न्ही. ज्ञानी कशें आसता ज्ञानी तो सत्य स्वरूप अज्ञान देखे मनुष्य रूप. ज्ञानी कोण आसता तो खरें म्हळ्यार सत्य स्वरूप आसता. सत चित आनंद सच्चिद आनंद मनाचें वस्त. जाल्यार आमचे असले अज्ञानाक तो मनुष्य रूप दिसता. कल्ल्याक तरी भावा सारिका फळद्रूप देव तैसा श्रीराम. देव निराकार निर्गुण लोक भाविती पाषाण. पाषाण फुटतो निर्गुण फुटेल कैसा. तावळ सांगील वरी फुटेना तुटेना कदा देव राणा. तावळ हांतू तू सांगील वरी तो देव निराकार निर्गुण लोक भाविती पाषाण. लोकांक तो फक्त फातर आत बाहेर पाषाण कर. तशें तें हांतू खंयचे शिवलीला अमृतांतू दुसरो अध्याय आसले तांतू हाजे शिव महिमा सांगचे वेळार शिवरात्रीची महिमा तर तांतू तो व्याध वता ताका देवाल कल्पनाच ना तरी ताका दिसता शिवलिंगाचेर शिव 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 म्हणून दूद घालता ती उदक घालता ती बेलपत्री चडयता ती हां भितर भायर पाषाण हा कल्ल्या पुजता ती म्हणटा कळनाची. जाल्यार तसल्याक सुद्दां हे नामस्मरणान देवान तारले म्हळ्यार देवाल करूण कितली. कुणी म्हणे ही काय समजते मी पण घेऊन पहा मिरविते. तशी आम्ही खरें देवा तुमची सगळं करी म्हळ्यार देव आमचे खातीर सगळं करता. कुणी म्हणे ही काय समजते तुझे तुला का समजून येते. तू कल्ल करतस हे कल्ल्याक ते दासबोधाचे घेतल्या हां कल्ल मेळता तुका जीव आमी कून करतस कसल्याक म्हण कोणें विचारतात आराम बसशें न्हय थंड म्हण जाल्यार हां देवाल करून कशी हां कुणी म्हणे तू काय करीते तुझे तुला का समजून येते. हां समजे विण उमजविलेसी तू करुणा किती तुझी. तुका करुण कितली रे देवा म्हाका समज ना खरें समज न्ही जाल्यार तूं उमज दिली. उमज म्हळ्यार भितरल्यान अनुभवूच दिलो कल मेळटा म्हण हां आनी हांव चिकटली नाल्यार आतां 1 वर्स जालें 1.5 वर्स जालें कशी मनीस चिकटता हां आवडीन चिकटता. आवडीन कोणें चिकटयल म्हूण न्हय आवडीन चिकटता. देव निराकार निर्गुण लोक भाविती पाषाण. पाषाण फुटतो निर्गुण फुटेल कैचा. देव सदोदित संचला सगळे कडेन लोकी बहुविध केला. ताका लोकांत तो सगळे कडेन एकच भरला परब्रह्म एकच देव असतो. इवन आत्मज्ञान मूळ माया एकच आसा सगळे कडेन. ते जाणीव सुद्दां एकच आसा. मुय्यांतून जशी जाणीव आसता हां ते हाने संत कबीर म्हणटा ती मुस्लिमांक अरे तुमी बांग फडटात कल तुगेले अल्ल कल बहीर आसल्या म्हण ताका मुय्यांक पांयांत घुंगरू बांदले ताजो सुद्दां आवाज येता म्हण आयकता तो कल बहीर ना म्हण हां तशी देव सदोदित संचला लोकी बहुविध केला परंतु बहुविध झाला हे तो घडेना. श्रीराम तैसा साधू आत्मज्ञानी बोधे पूर्ण समाधानी विवेके आत्मनिवेदनी आत्मरूपी. विवेकाने तो आत्मनिवेदन करता सगळ्यांत आत्म पळयता आत्मनिवेदन आत्म्याचें भजन करता सगळे लोकांक सेवा करता आनी तो आत्मरुपी असो. त्यांनी तागेलें वर्णन तांणी दिवच्याक एक उदाहरण गोमटे दिल्या. जळोवन काश्टाचा आकार एक व्हड लांकडा कुडकाडलो ताका उजो लायलो आमी होळींत घालतात तशी हां तरी मस्त जळच्या लागना पळय जळोवन काश्टाचा आकार अग्नी दिसे काष्ठाकार परी काष्ठ होईल हा विचार बोलोच नये. अग्नीक त्या काष्ठाच हें येता आकार आयिल्ले बरें दिसता म्हळ्यार सबंद अग्नी जळटन सुद्दां ताची उज्ज्याक सुद्दां ते लांकडाच्या जे लांबडशें दिसता सगळोच उज्जो म्हणून ताका काष्ट जातलें ना अग्नी तो अग्नी. तशी कर्पूर असे तो जळता दिसे. कापूर आसता म्हणसर कापूर जर जळयलो तरी तो कापूर दिसता जळतना जाल्यार जेन्ना तो जळ वता तळकल व्हरता ताजें
तैसा ज्ञानी देह भासे तयास जन्मविता कैसे कर्दळी उदरी. हे चिखला छान तू तो कर्पुरावर आशिल्लो ज्ञानी देह. हां, एक पण देह ताका पडलो की पडलो, जळून गेलो. परत ताका जन्म ना, परत ताका जन्म ना. वासनेमीत जन्म ना. वासनेन जो जन्म जाता पळय वायटान तूं, हां, तसलो जन्म ताका ना. बीज भाजले उगवेना, वस्त्र जळाले उकलेना, वोघे निवडिता वोघ निवडिता निवडेना गंगेमध्ये. गंगेन तूं नामना नमुन्याचे ओघ येता ती कालवेशे उदकाचे व्हाळ, आणि गंगेन जाल की गंग जाली कडेरी. पण गंगेक आणि परब्रह्माक हें करचें जायना. जो साधू जालो, अंतरंगान साधू जालो पूर्ण, तरी तो आणि गंगा एक म्हणू जायना. कळ्ळें? म्हळ्यार गंगा हे एक देशी. वोग गंगे मागे दिसे. गंगेंत मेळचे पयलेचो जो होळ आसा ताका होळाक आमी होळूच म्हणटा ती, गंग म्हणना ती. बुरसो होळ तो जाल्यार गंगेंत आयिल्लो भाग आसा मात्र तोच मात्र गंग जाता. जाल्यार गंगेक लिमीट आसा ती, तें हांग आसा थंय ना. जाल्यार साधू काहीच न भासे आणि आत्मा सर्वगत. तागेलो भितरलो आत्मा सगळे कडेन पसरता. सगळ्यांत ताका आपणांत आशिल्लो आत्माच दिसता. कोणागेलें हें करतलो, कोणागेलें कल म्हणटा ती द्वेश कोणाल करचें, मोह कोणाल करचो, कोणाल मत्सर करचो, कोणाल कल खातीर करचें. कळ्ळें? म्हळ्यार सगळें आपणच आसा, आपणालें स्वरूप ताका दिसता. तशीच तांणी हांगा त्या साधू गेले वर्णन म्हळ्यार परब्रह्माचें वर्णन सुवर्ण आनी हें परीस आसा न्ही ताजें केल्या. सुवर्ण नवे लोखंड साधूस जन्म थोतांड, अज्ञानी प्राणी जडमूड तयास हे उमजेनाची. हां, तशी लोखंडाचे परीस लागून एक पण भांगार जालें की परत ताजें लोखंड जायना. मे बी तें सुवर्ण लागून ताजें परत हें जायना. तें सुवर्ण दुसरें लोखंडार आयलें ताजें भांगार जायना. जाल्यार जें जाल्लें सुवर्ण तें परत लोखंड जायना. तशी त्या साधू जाल्लो परत तो हांतू येना. कळ्ळें? अज्ञानी जायना. आतां ताजी मीत किलकी उद्धरून वता ती. पण पयलें लोखंड जावचे प्रयत्न त्या लोखंडान करपा लागतात, त्या धातून करपा लागतात. ताका सहन शक्ती आसा, ताका घट्टी मस्त सहन करता. साधू शिकयता जाल्यार साधू लागीं राबून आमी शिकचें आमगेलें काम. सुवर्ण नवे लोखंड साधूस जन्म थोतांड. साधूक जन्मच ना. अज्ञानी प्राणी जडमूड तयास हे उमजे नाची. श्रीराम. अंधास काहीच न दिसे तरी ते लोक आंधळे कैसे, सन्नपाते बरळतसे सन्नपाती. आंधळ्या कले दिसना. तर तान म्हळें हे लोक सगळे कुर्डे कशी म्हणून म्हणल्यार ताका कले दिसना म्हणून बाकीचे कुर्डे दिसतात, बाकीच्यांक कले दिसना. दिसता जर तापान एखादो मनुष्य बरळता आसता ताका दुसऱ्यांक दिसता की कलबा हो कल्ल्या कशी म्हणटा म्हणून. तागेलें दुख्ख ताका बतू. अज्ञानी लोक ताका सगळें विंगडच दिसता. विपरीत ज्ञान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान आणि ज्ञान खंय, ते तिन्नी जेन्ना ताजो निराश जाता. ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें हें अज्ञान खंयचें आणि विपरीत ज्ञान खंयचें हें बरोबर न्हय म्हूण तांचें ज्ञान ताका जाल्लें. जाल्यार म्हाका ज्ञान जाल्लें ही जाणीव जो पर्यंत आसा ती जो पर्यंत वचना तांच सुद्दां निराश जावंका. तरी मात्र तो साधू जाता. थंय अहंकार येता. तो अहंकार मुळांत वचका. जो स्वप्नामध्ये भ्याला तो स्वप्न भये भोसण आला म्हळ्यार संत्रस्त जालो. ते भये जागत्याला केवी लागे. स्वप्नान भिल्लो ताका जागी केलो, जागी जाले भितर स्वप्न ना जालें. तशी मुळी सर्पाकार देखिली एक भ्याला एके वळखिली, दोघांची अवस्था लेखिली सारखीच कैसी. हां, हाती धरिता ही डसेना. सर्प फट्टी आशिल्लो सर्प हात कळ्ळें आमकां तो फट्टी आसा म्हणून उजवाड जायना पळय. आमगेले घर आसा तशी रबराचो, कोणें फट्टकन भिता ती गंमत म्हणून खेळच्याक पळय चेडवांक तशी. हाती धरिता ही डसेना हे एकास भासेना, तरी ते त्याची कल्पना तयासीच बादी. हांगा एक दृश्टांत सांगता पटकन की एक मनशाक फाशी शिक्षा जाली म्हळ्यार मृत्यूदंड दिलो हाणें सरकारान. तर ताका मृत्यू साप डसून ताका मृत्यू करचें म्हणून फारेनान तें. ताका खुर्चीर बांदून दवरलो. खुर्चीक ताका दोळे बीळ बांदले, सगळे तोंडार शें घालें. पण ताका वेदना जावन मरता. ताणें इतलो लोकांक त्रास दिला ताणें वेदन वळवळून मरता म्हणून. आनी ताका साप हें करचें.
तरी पळय आतां साप येतलो की थंड ताका अशी वळवळशें ताका आंगार तान फिरायलें, ताका दिसलें साप आयलो म्हणून ताका हात बांदिले, हातान स्पर्श करच्या कळना आनी तो साप वयर 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 आयलो आनी अशी करून ताणें दंश केलो की तोपलो ताका. सादें की इंजेक्शन दिलें सादें उदकाचें आसतलें, पण ताका दिसलें कळ्ळें की साप चाबलो. त्या भय्येने तागेल्या आंगांत खरेंच विश भिनलें आनी तो गेल्लो, तो मेल्लो, बळबळ येवन मेलो. व्हेरेज राय परिक्षिती रायावारी ताणें भागवत हाजें श्रवण केल्लें, खरेंच ताका तक्षक चाबलो. जाल्यार तो तक्षक चाबचे पयलें तो देहांतान भायर पडलो आरामान. तूं ताका कसले ताजी जाण येयली, कळ्ळें. तशी हाती धरिता ही डसेना हे एका सभासेना तरी ते त्याची कल्पना त्या तयासीच भादे. विंचू सर्प डसला तेणे तोच जाकळला तयाचेनी लोक जाला कासा वीस कैसा. आता कोणा विंचू सर्प डसला की ताका मात ती वेदना दुसऱ्या कशी कळची. आता तुटला अनुमान ज्ञानी आस कळे ज्ञान, ज्ञानी आसीच कळे ज्ञान. अज्ञानास जन्म मरण चुकेची ना श्रीराम. एका जाणण्यासाठी लोक पडिले अटाटी. अटाटी म्हळ्यार खरें हांगा तें फिरता ती नेणपणे हिंपुटी होती जन्म मृत्ये. जाल्यार तांकां ज्ञान खंय मेळना. ताजे खातीर आमी संतांक शरण वचका, जे तांकां तेच जावन आमी ते तांकां ओळखका. तेची कथानुसंधान पुढे केले परिचिन्न सावधान सावधान म्हणे वक्ता. ओम इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे नवमदशके निस्संदेह निरूपण नाम समास तिसरा. आणि तुला मर्म कळले की साधू साधू भूत्वा साधू भजेत, तर शिवम भूत्वा शिवम यजेत. साधू जावन साधूल पूज करता हें ताणें सांगल्या. आतां आमी हांगा राबया. हो तिसरो समास पूर्ण जाला. आमी राबया जाल्यार म्हळ्यार एकदम खंयचेय टॅक्सींग जावं न्ही, हाजेर आमी सतत चिंतन मनन करता. आनी शेवटी तांणी हें सांगल्या की ह्या साधू संताल अंतस्थिती अशी कशी बा, अशी कशी जावचें शकता. हें तर्क कुतर्क करता बसचे पेक्षा आमी ती अंतस्थिती प्राप्त करून घेवया. जशी चेडूनातील वांझ बायल मनशेक आवसूत गेले आई तत्व तिगेले वात्सल्य केल्लें म्हूण कळना, किंवा चेडूनातिले दादले मनशांक सुद्दां बापूस म्हळ्यार कसली जबाबदारी ते आपणा चेडू जायना पण कळटा. तो सरी तांकां आपणा बापूस कोप येता, तो शिस्त लावचे कोपता करता न्ही, चेडवांक कोप येता हो कले अशें करता म्हूण, आपणा लाड करना म्हूण. पण जेन्ना तो स्वता बापूय जाता ग, स्वता चेडूं येता ती तावळी तांकां शिस्त लावचे खातीर तो तांचेर कोपता, तांकां मारता. तावळ खरें तें कळटा, तें वात्सल्य तांतूय वात्सल्य आसता गौजी घालच्यान तूं. आवस तरी इतली करता विंगड आमी हगूर हगूर मनाची अवस्था सुदारतात न्ही, तशी थोडो 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 साधू तत्व आमकां कळचें लागता. तशी आवस आमी सांज चलये चेडूं जरी आसलें तरी आमी हगूर 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 ते आवस कशी करता म्हणून मस्तपण तिचेर कोप येता जाल्यार ती तिचीच माया तिकाच खिचून राबतात. कोणें गौज घाल तरी तिका पदराड, तीन मारलेले तरी तिकाच वचून आलिंगन दितात अशी. जाल्यार ताजे भायर आमकां तें कळना. जाल्यार जेन्ना ती चल्ली आवस स्वता आवस जाता लग्न जायना पडे त्या वेळार आवसू जन्म जावन दिवचो म्हळ्यार ती आवस म्हूण जेन्ना स्वता जन्मा येता. एक चेडा जन्म दिना पडे चेडूं असंख्य लोकांक नात जन्मा घालता, जाल्यार मुख्य नातें आवस आई तत्व जन्मा घालता. तें आई तत्व तिका प्रत्यक्ष कळटा. तें शिवम भूत्वा शिवम यजेत. तशी माता भूत्वा माताम यजेत. मात जावंक आमी तावळे आमकां माते गेले हें कळटा. तशें हांगा आमी राबया आनी समर्थांगेले हाजे हें जावंक म्हळ्यार तांकां इतली कळकळ आमचे बद्दल तेमी ते समर्थ आमकां प्रार्थना करतात रामा लागीं. श्री राम तांगेले गुरू तांगो तसो ते स्वताल्या केन्नाय हें घेनात, हडपण घेनात, केन्नाय घेनात. प्रत्येक पंत तांगेले गुरूंक कशें ते आदार धरतात. कळ्ळें म्हळ्यार तांगेले फर्म भाव आसा ते रुजल्या ते बी नांका कान्नान थंय राम तत्व तांगेले भायर येता असो. आनी फक्त तांकां कळटा राम रायूच सगळें करता, राम तत्व सगळें करता असो म्हणून ते तागेले प्रार्थना करतात. कल्याण करी राम राया कल्याण करी,
जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी अथांग दास म्हणतात ती रामागल दास रामदास दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ. आज हे विवेचन पुष्प आम्ही श्री समर्थांगल्या चरणांचेर दवरया. ते रामस्वरूप असत त्यांनी तांगल चरणाचेर दवरया आणि सगळ्यांनी मेळून सगळ्यांगल हाताने सगळ्यांगल मनाने आम्ही ते मनपूर्वक दवरया आणि आम्ही शिवम भूत्वा शिवम यजे साधून भूत्वा साधून यजे तसे प्रयत्न करूया. हांगा वाणीक विश्राम दिता आणि आम्ही आता क्लोजिंग प्रेयर. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति.